आमचे बरोबर आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी जॉईन जातात. महेश, किती आसात आयच्यो मेजर अपडेट्स? व्हॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, आम्ही आता डॉक्टर प्रतीक सावंताक आयकलो. त्यांनी जी परिस्थिती सांगली की एका डॉक्टराक 35 ते 40 पेशंट 45 पेशंट पळोवचे पडटात वॉर्डा भितर, आणि ताका 12 वरां ड्युटी करची पडटा. त्या भायर नर्सी आहा तांकां बीन तितलीच ड्युटी करची पडटा. इवन नर्सी फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी 4th इयराचे सुद्दां घेतले, इवन टिचींग स्टाफ घेतलो. तरी आसून सुद्दां तांकां आतां इतले पेशंट तांकां पळोवचे पडटा. हाच्यातले तांकां चड पेशंट पळोवचे पडटाले. आणि आयज सरकारान DHS चे 50 नर्सीस कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर एडवर्टायज केलेली आसा कोविडा खातीर, कोविड कॉन्ट्रॅक्टा खातीर. आणि एक म्हणजे आमी पयला डॉक्टरान जशें सांगलें की तांकां 100 ते 130 इंटर्नशीप जे तेंच्यांनी कंप्लीट केला तो फुडल्या विका भितर स्टाफ जॉयन जावंक शकता. पूण तितलो स्टाफ तांकां पावचो ना, कित्याक इवन थर्ड वेव जी आसा ती कोणें प्रेडिक्ट करूंक ना. सो सरकारान लाँग टर्म सोल्युशन हाचेर काडचें अशी आमचो एक डिमांड आसलो. आनी एक आमी पयला की जेन्ना डॉक्टर ड्युटी करताले, ऑलमोस्ट 350 डॉक्टर्स कोविड ड्युटी करतात. सो तातूंतले आफ्टर मिड मार्च, हांव सांगता, आफ्टर मिड मार्च 80 डॉक्टर्स पॉझिटिव्ह जाल्ले, 80 डॉक्टर्स. आणि तातूंतले आतां सध्या तरी 20 डॉक्टर आयसोलेशन आसात. बाकीचे डॉक्टर ड्युटी जॉईन केलेली आसा आफ्टर 10 डेज आयसोलेशन. मायल्ड सिम्टम आशिल्ले तांकां. सो पॉझिटिव्ह जावन तेंच्यांनी परतून ड्युटी आपली जॉईन केल्ली आसा. प्रमोद, आनी एक गजाल म्हटल्यार आयज आमी पयला की विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी ट्वीट केला की 20,000 लिटर्स ऑक्सिजन आमी जो काल टँक दाखयला त्या टँकान आयज तांकां ऑक्सिजन सप्लाय जावपाक स्टार्ट जातली. इवन आतां सीएम थंय इन्स्पेक्शनाक गेला, अजून आमकां अपडेट्स येवपाचे आहा. सीएमय थंय इन्स्पेक्शनाक गेला. सो जो ऑक्सिजन सप्लाय जो 143 147 ऑर्डर जो जातलो आनी जो फ्लक्च्युएट जातलो, तो एक इश्यू खंय तरी आयच्यान सॉर्ट म्हणजे कमी जावंक जाय अशें दिसता. अजून डेथ रिपोर्ट येवना, पूण आमकां जो ओवरऑल जो हे मेळ्ळा की त्या अर्थान आयजूय डेथ तशी चड आसा. प्रमोद, थँक्स अ लॉट महेश. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. कोविडाचेर आमी उलयले. वादळ एक आसा, फुडलीं 48 वरां क्रुशल आसात वादळाच्या दृश्टींतल्यान. सो सगळ्यांक एकच विनवणी, कोवीड आसा, वादळय आसा, स्टे सेफ. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल, कर्फ्यू बी चालू आसा, स्टे होम. आय थिंक वॉट वी कॅन कॉन्ट्रिब्यूट इंडिविज्युअली इन दीस फायट अगेन्स्ट कोवीड इज स्टेईंग सेफ आनी स्टेईंग होम. म्हाका दिसता ही चेन ब्रेक जावप अत्यंत गरजेचें. आनी जेन्ना आमी ह्या 15 दिसांच्या, तातूंतले 6 ते 7 दीस आज सोंपले, ह्या 15 दिसांच्या कर्फ्यू विशीं उलयतात, ह्या 15 दिसां भितर ही चेन ब्रेक जावचीच पडटली. अदरवायज सिच्युएशन हाताळप कोणाकूच शक्य जावची ना. हाजी जाणविकाय म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान दवरपाची गरज आसा. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.